मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आम्ही सगळी बरी आसा अशें म्हणपाचें की हा पण अशें करून बरें ना आमगेर. सगळ्यांक थंडी. सो आयज आमी जस्ट ब्रेकफास्ट केले, भायर सरला. आयज आईक न्ही परत दाखयता डॉक्टरा कडेन, कित्याक तिका न्ही अजून काय अशें कमी अशें जावंक ना. म्हणजे तितले हें ना, आसा मातशें कमी, पण तरी पण तिका न्ही उलोवंक बी जायना, थंडी आहा तिका. सो म्हटलें शिव पालो या म्हणून, आनी तशेंच आतां इशू काकू व्हरता आमी. सो पयर आमी गेल्ले न्ही डॉक्टरा कडेन. सो पयर आमी गेल्ली डॉक्टरा कडेन. सो डॉक्टर नासलेलो, आमचो रेगुलर डॉक्टर तो नासलेलो. आतां तो येसर आमी रावूं शकना. ताका न्ही इशूकाक न्ही थंडी भरला, आनी इशूकाक न्ही मेडिसीन चालू आसा, पण तरी पूण काय अशें आमकां ताका म्हणजे फरक पडूंक ना. ताका फक्त सामको कफ ताका छातीर भरला, नाकांतल्यान बी थंडी वचना. आनी सेम आईकूय नाकांतल्यान बी थंडी वचना. कितें जालें हांगा? कितें जालां दिसता? हर्सवेन आसा हांगा. सो तिका बी नाकांतल्यान थंडी वचना, खोकली. सो म्हटलें आनी डॉक्टर आसा आमचे परवरी, पूनम संभाजी म्हणून, तिच्या कडेन वता, कित्याक म्हाका रिस्क घेवपा नाका. सो ताका लागून थंडी खूब भरला ताका. दूध पिलो न्ही, दूध पिवन जालें की न्ही कफिंग करता आनी अशें वखता भायर, म्हणजे भायर काडटा. सो तेतून मातशें कफ बीन भायर येता ताका. सो म्हटलें आयज या म्हटलें आतां कशें दाखोवया. आतां न्हीद येयली ताका, गाडयेन बसली की ताका न्हीद येता. ओके, सो पळोवया. पयलीं आमी आईक ड्रॉप करतले, पळोवया कशें आहा तें. इफ थंय रश बीन ना रावतले आमी. इफ चड लोक आसा जाल्यार आईक थंय ड्रॉप करतले आनी आमी थंय वयतली त्या इशूका दाखोवपाक. ओके, चला. सो तुमी फाटले व्लॉग पयला आसतले. इशूकाक थंडी आसा म्हणून वॅक्सिन दिवंक ना, ताका लागून ताका थंडी भरला दिना म्हणपा लागलें. एक्चुअली दिना अशें कफिंग करतालो तो. सो तेमी न्ही केन्नाय वॅक्सिन दिता न्ही आमकां विचारता पयलीं, दिवच्या पयलीं विचारता थंडी बीन आहा ताका, कसली एलर्जी बी आसा आमकां विचारतात. तो दिस टायम तो खोकतालो न्ही, तो सांगलो तांकां हांवें खोकता म्हणून, मातसो थंडी आसा म्हणून. ओके, आनी कितें सांगतलें हांव तुमकां. आनी पूनम संभाजी कडेन न्ही परवरी जस्ट आमी लास्ट टायम रितिकाक व्हेल्लेले, लास्ट न्हू शिनात, तो लास्ट आमी तिच्या कडेन व्हेल्लेले रितिकाक. तो लास्ट रितिका व्हेले आमी. मागीर ताका आतां देवा अशी थंडी बी ना ताका. येता ताका जाता थंडी, म्हणजे जाल्लें ताका थंडी मातशी जालें, कमी जालें, इतलो त्रास ना. पयलीं ताका छातीर बी कफ भरताले, ऑक्सिजन लेवल कमी जाताले. सो तिच्या कडेन आमी व्हेले पळय, तो लास्ट रितिका व्हेले आमी. मागीर आमी ताका व्हरूंकूच ना डॉक्टरा कडेन न्हू. मजें जाल्लें ताका आमी घरात कितें अशी काडा बिडा करून दिले, पिल तो. सो ती बरी आहा ती पूनम संभाजी डॉक्टर, आनी बरी उलयता भुरग्या कडेन आनी इंटरेक्ट जाता. चायल्ड स्पेशलिस्ट ती की पूनम संभाजी म्हणून तुमी टायप केलें न्ही गुगलान तुमकां तें मेळटलें लोकेशन बी परवरी. ओके, सो म्हटलें आयज तिच्या कडेन या म्हटलें. सो आमकां ऑप्शन आसा. ती डॉक्टर आला आमचो भट म्हणून, तो एक डॉक्टर, दोन आसा आमकां ऑप्शन. तो ना जाल्यार जेडे वचपाचें. सो जालें हांगासर आईचें, फक्त दोनूच नंबर आसतले. म्हणल्यार हांव रावल्लें आई कडेन. जालें, सांगता मागीर तुमकां घरा वचून. खूब मेडिसीन बीन दिला आनी एक 8-10 दिसांनी यो म्हटलां. शिव खंय आलो? हांगा रावला. जालें एक काम. सकाळचें येयलें न्ही हेच्या कडेन तितले लोक उरना. इफ सांजचे सपोज येयली न्ही, वय 25-26 असो नंबर आसता. कितें करता इशवीक? इशवीक पळय हांगासर महाराजा. मम्मी पळय नाका, पप्पाक पळय तूं. चल आई बस. रावता का मम्मी कडेन दिता. सो डॉक्टर म्हणटालो आईक ते नेबुलायझर दिता हांवपाक आतां. हांवें म्हटलें आमगेर आसा डॉक्टर मशीन, त्या डॉक्टरान आमकां लिक्वीड बरोवन दिला. सो घरा वचून तिका नेबुलायझर दिवंक जाय. छातीर कफ भरला. घे सोपसूं बाबू. चल आतां आमी वयता इशूकाक दाखोवपाक. चल. घालता काय तू कितले? 6. बारीक आसा, but it will improve. सो जालें आमचें. इशूकाक न्ही नेबुलायझर दिला आनी आमच्या घरा आसा मशीन, घरा दी म्हणला. सद्या ताका एकदां दिला नेबुलायझर, मेडिसीन बीन दिला. आनी परत न्ही आनी सॅटर्डे छातीर आहा म्हणपाली. सॅटर्डे आपयला कित्याक सॅटर्डे मागीर संडे पडटा न्ही, ताका लागून शेनवारा यो म्हणपाली.
सो आतां भायर सरला. आतां म्हाका वचूंक जाय मेडिकलान आईचे मेडिसीन घेवपाक. थोडे मेडिसीन डॉक्टरान दिला आनी थोडेशे भायले बरोवन दिला. सो ते मेडिसीन घेता. ही डॉक्टर बेस्ट. डॉक्टर संभाजी पुनम संभाजी खूब सामकी बेस्ट. म्हणजे भुरगे सामके म्हणजे हसोन बिसोन अशें उलोवन बरें दिसता. ती हें करता पळय भुरग्यांक बरें दिसता. ओके मेडिकल पळया. जालें. जस्ट पावली आमी. येयले पयलीं मशीन मारले. आयज न्ही हावज हेल्पर येवंक ना. तिणें म्हाका कॉल केले आपूण आयज येयना चिडो बरें ना खंय. काल येयल्ली ती आयज परत येवंक ना. आसूं म्हटलें येयले पयलीं मशीन मारलें. मागीर तो मातसो न्हिदलो जस्ट आत्तां उठलो. आईक ते नेबुलायझर हें पळय आईक न्ही नेबुलायझर दी म्हटलां. सो ताका आतां लायला हांवें. सो 3 टायम दी म्हटलां. आतां एकदां मागीर दनपारां जालें आतांच ते आतां रातचे. इशुकाक थंय दिला नेबुलायझर. सो आतां ताका दोनांक परत दिवंक जाय मागीर रातचे. सो आतां पळोवया. सो मेडिसीन बीन खूब दिला. तिका म्हटलें की पयलें आपूण पेज जेयता जस्ट पेज केला. आनी काल तुमकां खबर आहा न्ही मुगाचो रोस आसा. सो ते मुगाचो रोस पुरो आमकां ती पेज जेतली आनी जस्ट एक ब्रिंजल आसलेले जाल्यार पिड्डे जातले. बेश्टे एक भरता करता आनी काय करपाक आनी खावपाक अशें मूड ना. घरा अशें कोण बरें ना म्हणटा कितें करून खावपाकच मन येना. सो रोस ते मुगाचो रोस आसा पुरो आयचे. सो तिका पेज. ओके. सो इशुक्याक न्ही एक बाम दिला चेस्टाक लावपा. हें आयुर्वेदीक हें आनी 2 ड्रॉप्स दिला. सेम हें सोंपतलें खंय बेगिना. धाकटें आहा तें बॉटल. ते 2 दिला आनी ताका ते नेबुलायझर करूंक जाय. ओके थंय दिलेलें आहा. आनी हें फक्त नाक व्हांवल्यारूच ताका दी म्हटलां नेसल एस्पिरेटर. सद्या गरज ना की नाकांतल्यान न्ही थंडी बीन येयना. आनी इफ नाक नोज बीन ब्लॉक जाल्यार ताका हें घाल म्हटलां. आतां इतलें दिलां हेणें मेडिसीन. शिव जेयता ताका वचूंक जाय खंय. म्हटलें बरें जालें कालचे रोस बीन आसलेले न्ही. पापड नासलेले जस्ट ब्लिंकिटांतल्यान हांवें ऑर्डर केले पापड. आनी हांगा बँगल भरता म्हाका डावट मारता कित्याक खबर आहा तें म्हाका दिसता जून जाला. सो पयलीं हांव फ्राय करून घेता पळयता इफ जून जाल्यार न्ही आईक म्हटलें करनाका कित्याक जून जाल्यार न्ही खावंक बरें लागना. सो हें पळय गॅसीची हालत पळय. सो हें जून जाला भितर म्हाका दिसता जून कशें. तो पळयता इफ ते मागीर बेश्टें भाजून पळयता कट करून इफ बरें आसल्यार करता. हांगा कट करून दवरला हांवें सोय आनी कांदो मिरसांग भाजून दवरला. सो हेजे म्हाका डावट मारता. टायम ना म्हटलें ताका पापडूच दिल्ले भाजून. आनी हांवें मस्टर्ड ऑयल ऑर्डर केला. आईक ते मातशें छातीक बीन लायता मस्टर्ड ऑयल. आमच्या युट्यूब फॅमिलीक कॉल केलेले ती म्हणपाली मस्टर्ड ऑयल थोडेशें वोंवां घालून मातशें गरम करून पांयाक पांयाच्या सकयल न्ही पुसोवंक जाय खंय. ते तुका रातचें करता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. आयज अशें सांगू कितें खावपाक जेवपाक मोडूच येना न्हू शिना. खरेंच आं कांय तशें खावपाक जेवपाक मोडूच येना. अशें घरान कोण बरें ना म्हटल्यार न्ही ताका लागून. आतां इश्यू आतां मातशें कितें कितें करता. तो मातशें आई आतां घेवन बसला. फक्त घेवन बस म्हणटा. केन्ना असो घेवन बस म्हणना. आतां 2 दीस जाले म्हाका घेवन बस म्हणटा. घेवन बसला उद्दी रावता. असो म्हणटा आई म्हणपालें आपूण घेवन बसता हेका वाड म्हणपालें. सो आयज न्ही हें ऑर्डर केलें हांवें. हें न्ही हेका म्हणटा ब्रॉड बीन्स. बीन्स न्ही आं मातशें डिफरंट आहा. म्हणजे आमकां आमगे न्ही चिटकी मागीर तुजे भेणे खावून न्ही आमी बेजारला. सो म्हटल्यार आयज हें ऑर्डर केलें हांवें. एकूच पॅकेट ऑर्डर केला. आनी मस्टर्ड ऑयल ऑर्डर केला. आनी फाल्यां आईक सूप करतलें हांव. तो म्हटलें सुपान थोडेशें मशरूम कट करून घातल्यार बरें जातलें. तेंच मॅक्रोनी सूप करतलें हांव फाल्यां तिका परत. काल आनी पयर 2 दीस तिणी काडा पिले. आयज आपल्याक काडो नाका म्हणपाली. सो आयज ताका सांजचें हांव तें आलें घालून चाय करून दिता तें तिका पिवनी. आनी हें ताका मातशें छातीक पांयां बी ताका लायटलें घातचें हांव. ओके सो ब्रिंजॉल भरता केला आईन. मातशें सकयल न्ही मातशें घट्ट आसलेलें तें उडयलें तिणें. आनी जस्ट वयलें मातशें सॉफ्ट आसलेलें तें तिणें केलां. सो हें पळय शिव गेलो जेवन. शिवाय टेन्शन ना ताका पापड आसलें तो हॅप्पी जेवन वयता. आतां म्हणटा दाळ कर फाल्यां. ताका तें सोय घालून करी बी ताका आवडना. फाल्यां दाळ कर खंय. चडूच करून दवर खंय 2 दीस खातलो खंय आपूण. तर फाल्यां तेंच करतलें. आतां आमी तेंच करता. एक दिसाक करी करता 2 दीस खाता आमी. सो आतां जायना करपाक बीन.
ताका लागून सो जाले काल रोस केलेलो मुगाचो आयज जाले फाल्यां दाळ करतले परवाय जातले 2 दीस टेन्शन ना 2 hours later. सो आतां न्ही आईक करता हांव आल्याची च्या म्हणजे आलें उदकान घालून ताका शिजयतले आनी हांवूय पितलें सो उदक दवरलां आनी पिवन रितीचे दांत पडले हांगा आतां रावला तुमकां दाखोवपाक दांत पडला हेजे हे हे दांत पडले खंय पडले दांत ही कर आं दांत पडले भायर सो हांगा दवरला मागीर न्ही हांव हेका बरें खतखतो हाडटलें मागीर ताका बरें बॉयल करतलें मागीर थोडेशें लिंबू पिळटलें आनी हनी घालतलें आनी आईक दितलें पिवपाक सो हांगासर म्हाजें टी रेडी आसा हें पळयात बस गे हे बाई आई हाय म्हण आयज तरी मातशें आवाज येता उलयलें कळटा आनी ती मास्क घालून बसला बाबू लागून न्ही ती बाबूक घेता न्ही आनी काल तिणें म्हाका दिसता पयर काय काल बाबू घेवकूच ना बाबू ताका पळयता आई अशें करून म्हणजे घेवनी म्हणून ती खोकता न्ही आयज तरी कंप्लीट कमी आहा न्ही गे खोकली कमी आतां रातचे भशेन तिका चड येता तो म्हटल्यार तिका मास्क घाल तूं आनी तें घे तूं खोकता न्ही ताका लागून सो कांय ना आलें हांवें बरें शिजोवन घेतलां मागीर आतां हनी आनी लेमन ज्यूस घातला ओके सो ताका पिवनी म्हटलें तुका जाय रे ओके ताकाय दिता सो म्हाका न्ही आयज आमच्या युट्यूब फॅमिलीन कॉल केल्ले सिंधू म्हणून तिणें आमकां सांगलें आमी न्ही अशें आलें शिजोवन उदक पिता म्हणजे हनी आनी लिंबू घालनाले ती म्हणपाली थोडेशें हनी थोडेशें लिंबू घाल सो तिने आयज कॉल केले म्हटलें करया म्हटलें पी बरें थंडेक बरें तें पुरो आनी घालनाका हनी 2 चमचे तुका इल्ले घालता सो तिणें सांगलें अशें हनी आनी लिंबू घाल म्हणून सो ताका लागून आयज तें केलें आईक खंय मोमोज खावपाचें रूच येयला सो म्हटलें तुका न्ही रे तुका रूच तुका खंय जाल्ला आपल्याक रूच येयला इल्ले घाल आमकां आमच्या युट्यूब फॅमिलीक दिल्ले ते न्ही गे हनी नॅन्सी फ्रॉम केपें तेणें दिल्ले वयला हें पुसून दवर ओके आपले मोमोज खावपाक रूच येयला खंय स्टीम मोमोज सो शिवताक कॉल केला हांवें तिका खावंकय जाला न्ही खूब दीस जाले 2-3 जाले तिणें काय अशें प्रॉपर अशें ती जेवंक ना पेजेरूच आहा ती ताका लागून शिवता म्हटलें मोमोज हाड तिका खावंकय जाला म्हटलें खावनी म्हटलें येता घेवन येतलो वडा घेतला खंय हांवें कॉल केल्ले वडा घेतला काय म्हाका आनी वडा पाव बिलकूल लायक ना आतां वडा घेवन येतलो आतां पळोवया कशें खावपाचें तें हांव बिलकूल बी लायक ना वडा बरें टेस्टी आहा खंय पळय आतां खंयचे हाडला तें पळोवया तर हांवें म्हटलें हय डेल्फिनोजा कडेन थंय मेळटा मोमोज सो म्हणटा थंयच्यान घेवन यो मेळटा हय त्या आंटी कडेन ओके चल पिता मागीर मेळटा सो हांगासर आयले मोमोज तूं म्हणटली ऑर्डर कशें केलें काय म्हणटलें सो जालें कितें शिवा सांगलेलें हाडपाक न्ही ताका अर्जंट कॉल येयले तो आतां गेला वेर्णा तो बाल आपूण 8:30 पावता सो मागीर म्हटलें हांवें स्विगींतल्यान ऑर्डर करया म्हटलें स्टीम मोमोज सो स्विगीन न्ही तुमकां ते वाव मोमोज म्हणून आसा तेंचे खूब वरायटी मेळटा स्पायसी बी तसले बिसले सो तसले बिसले ऑर्डर करूं ना जस्ट स्टीम मोमोज ऑर्डर केला ते दाखयता तुमकां सो हें पळयात 1 2 3 4 5 आसा ना 1 2 3 4 5 6 सो 2 वेज खाता न्ही ताका वेज घे आई गरम गरम खावन घे आनी जस्ट सॉसाक न्ही खूब ऑप्शन आसलेले सो हांवें न्ही जस्ट मोमोज सॉस म्हणजे केचप अशें ऑर्डर केला चड स्पायसी बीन नाय सो चड सॉस खायनाका आया बेश्टे मोमोजूच खा सॉस जाल्यार इल्लेशें खा ओके तिका न्ही तोंडान न्ही टेस्ट ना कितें खावंक दिसना सो ताका ते मोमोज खावंक दिसले घे रे तूं खा आनी स्टडीज करपाक वच सो जेली बीन आमी आई न्हिदला म्हटल्यार तिका न्ही दाखयता तुमकां हांगा रे पळयात हांगासर घेतला मस्टर्ड ऑयल मागीर कॅरम सीड्स वोंवां घेतला आनी थोडेशें लसूण धाडून घातला मातशें ताका हांव हीट करता मातशें ताका हीट करून न्ही आईच्या पांयांक लायता फीट आसता पळय ते पांयांक लायता मातशें बरें ताका मसाज करता ओके सो आनी इश्वीक बीन न्हिदला मेडिसीन बीन दिलें नेबलायज बीन दिलें ताका आईक बीन नेबलायजर बीन दिला घेतला जस्ट जेली ती आईक मातशें थोडें ओके तें मातशें गरम करून न्ही मातशें लायट अशें गरम करपाचें ते पांयांक पुसता उठनाका न्ही तू आई पळय न्हिदला आई आई न्हिदला आमी पायाकी घालता आई आमी एक उठनाका
हा रे सो बरे अशें न्ही मसाज करपाचें आनी थोडे न्ही चॅस्टाकूय लावपाचें. सो तेल लायलें तिका हांवें, थोडें तेल न्ही ताका चॅस्टाक लायलां हांवें आनी थोडें उरलां तें फाल्यां परत गरम करून ताका लायता. ओके तो आयज लेट जालो 11:30 जाली न्हिदता आतां आमी. सो लेट जालो कित्याक हें काय फाल्यां कितें प्रोजेक्ट आहा सो तें करतालें आमी CCA तर तें करपाकूच टायम जालो. सिशल ना तेज्या वयर सो तें करपाकूच टायम जालो. ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय, टेक केअर. या रे बाय. लव यू फ्रेंड्स. प्लीज सबस्क्राइब माय रंगो फेस्टिवल. चला बाय. बाय. सो आयज न्ही बर्थडे रिक्वेस्टा ताका विश करता. सो नाव आसा एंड्रिया रॉड्रिगीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंड्रिया. नेक्स्ट आसा जॅनेट. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॅनेट. नेक्स्ट आसा एरिस्टिया अंताओ. इफ नाव बी हांव रॉंग घेतलें सॉरी आं. एरिस्टिया अंताओ. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एरिस्टिया अंताओ. आनी नेक्स्ट आसा लारा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लारा. चला बाय.